Are you ready to die? तुम्ही मरपाक कबूल आसात? हो प्रश्न विचारता तेन्ना हांव विचारिना अबाउट सुसायड. डू यू वॉन्ट टू कमीट सुसायड तें विचारिना. तूं मरूंक कबूल आसा, जीव दिवंक कबूल आसा? आर यू रेडी टू डाय? भुरग्यांनो, आमी कोणूच मरपाक सोदिना. आमी सगळीं जियेता आनी आमचें मन मुखार मुखार जियोवपाचें. वी हॅव टू कॅरी ऑन लिवींग, नॉट मियर एक्झिस्टींग. नाही ते पावटी आमी फकत जगता, जियेना. आहा म्हूण आहा, कितें चल्ललें आहा कांय खबर ना. जाल्यार आयचो हो प्रश्न, आर यू रेडी टू डाय? मरचे आदीं आमी जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात, जायत्यो वस्तू अणभवपाच्यो आसात, जायतें उलोवपाचें आसा, जायतें आयकपाचें आसा. तरी आसतना जेजूच्या मरणा विशीं आमी आयज एक ल्हानसो नियाळ करता. हें मरण, हो जीव दिवप म्हणटा तें कसलें? आयचें हें जीव दिवप एक खेरीत भाशेचें. आनी हो जीव दिता तो कोण? आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता, कश्टवतलो चाकर, द सफरींग सर्वंट. आनी आयज आमी पयल्या वाचपान आयकता तें 4थें गीत, द 4th सॉंग ऑफ द सफरींग सर्वंट. आनी हातून खेरीत भाशेन ताच्या जिवाची खबर. हो कश्टवतलो चाकर जो आसा, न्हयच फकत ताचे कश्ट, पूण ताचें जीव दिवप पासून एक कारणां पासत आहा, एक हेतू आसा. आनी हो हेतू म्हणल्यार पातकाचें फारीकपण दिवंक. कोणाचें पातकाचें फारीकपण? जेजून पातक केला? जेजूक पातक करपाचो आहा? देवाक पातक आहा? जाल्यार देव हो कश्टवतलो चाकर, ताच्या जिवाची खबर जेन्ना जाता तेन्ना आपलें जिवीत पातक्यांच्या फारीकपणा पासत दिवंक तो भेटयत जाल्यार. म्हणल्यार पातकी आसात. तूं आनी हांव पातकी? आमी पातकी? हय, आमी सगळीं पातकी. आनी आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या पातकां पासत, परजेच्या पातकां पासत हो कश्टवतलो चाकर जरी तर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा, जाल्यार देव ताका सांगता, ताका दायज फावो जातलें. देव ताका आपणाचो म्हूण घेता. आनी हो कश्टवतलो चाकर आपणाचो जीव दिवपाक तयार आसा. म्हणटच होच प्रश्न जरी तर ताका विचारलेलो, आर यू रेडी टू डाय? तो म्हणटलो, वय, येस, आय एम रेडी टू डाय. नॉट कमीट सुसायड. आय एम रेडी टू डाय. हेतू सोडवण दिवपाक, फारीकपण दिवपाक. जाल्यार हो कश्टवतलो चाकर कोण? आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी कांय बरे भाशेन आयकता. हो कश्टवतलो चाकर खुद जेजू क्रिस्त, आनी तो आमचो महायाज्ञीक. पूण हो कश्टवतलो चाकर जो आसा, ताका आमचें कांयच खबर ना असलो न्हय तो. आमकां त्रास पडटात, आमकां कश्ट पडटात, आमची भिरांत आसा, आमकां जियोवपाक जाय, वो थोडे फावटी आमकां जिवाची वाज आयिल्ली आसा. हें सगळें जें कितें आमकां घडटा, भुरग्यांक घडटा, तरणाट्यांक घडटा, हें सगळें जाणा जाल्लो आनी आपल्या जिवितान ताणें तें भोगलेलो हो आमचो कश्टवतलो चाकर, वो आमचो महायाज्ञीक. म्हणटच जेजू आमचे सारको भुरगो जाला, आमचे सारको तरणाटो जाला. आनी ज्यो ताळण्यो भुरग्यांनो आयज आमकां आसात, ह्यो ताळण्यो सगल्यो जेजूकूय आयल्यात. फरक इतलो की ह्या सगळ्या ताळण्याचेर ताणें जैत व्हेला. आनी आतां जेन्ना रेडी टू डाय आमचे पासत तो जेन्ना मरपाक तयार आसा, तेन्ना हें जैत म्हणजे ह्या ताळण्यांचेर जें कितें आमकां घडटा दिसाच्या दिसाक, आमकां ताळण्यो येतात, असल्योच ताळण्यो जेजू तांचेर जैत व्हेला. ह्या जैतान आमकां वांटो दिता, फारीकपण पातक्यांचें. नाजाल्यार पातकाक लागून आमकां मरण फावो. पूण आमचें मरण पयस करपाक जेजू खुद आपूण आपलो जीव दिता, जरूय ताका पातक नासलें. हें आमी जायते फावटी शिकल्या. परतून उगडास करप बरें, तरी हें करता आसतना कितें करपाक गरज? आमी तरणाट्यांनी, आमी भुरग्यांनी कितें करपाक जाता? ह्या शिसांचेर नदर मारया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूचे दोग शीस, कोण ते? नांव कितें तेंचें? कोणाची खबर आयकल्या? कोण?
जॉन एंड जेकब वा जेम्स. जाकोब आनी जुआंव इंग्लिजीन जेम्स आनी जॉन म्हणटा. कोणाचे पूत? झेबेदेवाचे पूत. कोण आसले? ते आसले खारवी. जेन्ना तांकां जेजून आपयले तेन्ना ते वावर करताले. कसलो वावर करताले? आपल्या बापाय बरोबर झाडां जीं आसात ते खारवी नुस्तें मारून आयिल्ले ते आपलीं झाडां साफ करताले. आनी तेन्ना जेजून तांकां आपयले म्हजे फाटल्यान येयात. तशेंच पेद्रू आनी आंद्रे तांकांय आपयले. तेय दोगूय जाण खारवी भाव. आनी ते आपलीं झाडां आनी आपल्यो बोटी आनी आपलें नुस्तें सगळें सोडून जेजू फाटल्यान गेले. आमी जरी तर कितेंय करता कोणाचेय पासत जाल्यार एक आमकां सगल्यांक भितर नॅचरली एक प्रश्न आहा, म्हाका कितें मेळटलें? आमकां कितें फायदो आसा हें करून? आनी जंय फायदो ना थंय आमी कोण वचना. वयता? फायदो ना, कित्याक उपकारो ना, थिंगा आमी कोण वयता? जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं, जावं वाडलोलीं, आमी कोणूय जावं, जरी तर आमकां थिंगा आमचें मन लागना वा आमकां थंयसर कांयच मेळना पत्तें, आमी कोण तातूंत इनवॉल्व पासून जायना, आमकां तें पडलेलेंच ना. जाल्यार हिंगाय आहात जेजूचो पाटलाव करपी जाकोब आनी जुआंव दोगूय जाण भाव. दुसऱ्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा तांची आवय तांचे बराबर येता, माय तेंची येता आनी जेजू लागीं ती मागता, ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसूंक दी. मार्कू बरयता ते दोगूय जाण जाकोब आनी जुआंव दोगूय जाण भाव येवन मागतात. पेद्रून प्रश्न विचारलेलो जेजूक, पळय आमी सगळें सोडून तुजे फाटल्यान आयल्या, आमकां कितें मेळटलें? म्हणटच आमकां सगल्यांक जेन्ना आमी कितें करता तेन्ना कितें तरी जाय. तातूंतल्यान कितें तरी जाय म्हणटा तेन्ना सगळे पावटी घडये तें दुडू न्हय, वा सगळे पावटी मॅटिरियल वस्तू न्हय. जायते पावटी आमची खुशालकाय, दादूसपण, आमकां एक सुसेग, एक बरें मन, शांती, ओ सॅटिस्फॅक्शन हांवें केलें, ओ एक नामना इल्लीशी, ओ कोण आमकां इल्लेशें बरेंपण दिता, वो आमची तोखणाय करता, बरें दिसता. म्हणटच कितें तरी आमकां तातूंतल्यान मेळपाक जाय. जाल्यार आयज हें जीव दिवप कितें? आयज एक ल्हानशी नदर, आतां तुमी भुरगीं तरणाटीं वाडटात, संवसारान जें कितें जाता तें घडटा तें तुमकां दिसती पडटा, हेंय बीन समजून घेवया. हे दोग जाण जे मागूंक आयले जेजू लागीं, एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्या तुज्या दाव्याक बसय. खंय? कित्याक? जाल्यार हे दोगूय जाण वो तांचे बरोबर दुसरे जे आसात ते रावताले सोडवंडाराक. कसलो सोडवंडार? हे इज्रायली जुदेव, आनी ह्या जुदेवांचेर राज चलयतालो रोमी सरकार, म्हणलो भायलो. ते तांचेर राज चलयताले, तांकां त्रास कोत्ताले, टॅक्सीस भरपाक पडटाले आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आसल्यो. आनी तांकां नासलेलें रोमाच्या सरकारान वो रोमकारांनी आपणाचेर सरकार चलयल्लो. आनी जेन्ना ही खबर की सोडवंडार आयला, तो आमकां आतां सोडयतलो, तेन्ना जायते जाण तांचे मदले हे भाशेन चिंतपाक लागले की आतां आमकां पॉलिटिकल फ्रिडम मेळटलें. रोमाच्या सरकाराक जेजू भायर उडयतलो आनी मागीर जेजू लिडर जातलो. तर असल्या पॉलिटिकल सिट्युएशनान घडये ते मागतात, एकल्याक तुज्या उजव्याक, एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय. ह्या दिसांनी चलता जायती बरीशी सर्कस चल्लेली आसा, पॉलिटिकल सर्कस. एक एकलो एक वाटेनसान दुसरे वाटेन वयता आमकां दिसती पडटा. जे कोण हाय कमांड आसात तांचे बोगलेक वयता जायते जाण. आतां जरी तर म्हाका ही मिनिस्ट्री दिता जाल्यार हांव तुमकां जॉयन जाता, तुमचे बराबर येता, ना जाल्यार तुमचेर आड वयतलो. वो म्हाका इतली सीट्स जाय. ह्या दिसांनी डिलिंग्स चालू आसात, पॉलिटिकल डिलिंग्स, आनी तातूंत सगळ्यान ह्योच वस्तू, म्हाका कितें मेळटलें. जेजू लागीं जेन्ना मागलें तेन्ना जेजून दिलें काय? वो जे कोण आतां हाय कमांड आसात तांचो प्रश्न, तांचो जबाब कितें काय? आतां सद्याक हे भाशेन जालां, भुरगीं तुमी म्हणटा सांगता तुमकां, जरी तर कोणूय गेलो एक MLA ऑर जो कोण बसपाक सोदता, म्हणल्यार आपणाक उमकी सिटां जायी आनी उमकी मिनिस्ट्री जायी, जाल्यार जायते पावटी हाय कमांड आसा तें विचारता तूं कितले दिवपाक शकता.
कितल्यो सुटकेसी पावोवपाक शकता, हाव मच यू कॅन गीव. आनी हायेस्ट बिडर आहा ताका मेळटात सिटां. आनी ह्या पासत आयज आमचें राज, आयज आमचो देश असले गतीर आसा. कित्याक जे कोण उमेदवार आसात तांकां पयशांनी तांणी सिटां विकतीं घेतलेलीं आसात. म्हणटच हो हाय कमांड, हो जे कोण ही आख्खी मांडावळ चलयतात ते विचारतात ते भाशेन जेजूय विचारता, तुमच्यान कितें दिवपाक जाता? वॉट कॅन यू गीव? जीव दिवपाक तयार आहा तूं? आर यू रेडी टू डाय? पयलो प्रश्न तुमकां विचारला, आर यू रेडी टू डाय? जेजून विचारलेलो तो प्रश्न पॉलिटिकल न्हय, पूण खेरीत भाशेन तुमच्यान म्हज्या पात्रांतलें पिवंक जाता? हांव घेवंक वेता तें न्हाण तुमच्यान घेवंक जाता? तुमच्यान मरूंक जाता? जेन्ना हें मरण तुका कांयच फायद्याक जावचें ना. कित्याक जेजू जेन्ना मरता ताचे आपले पासत न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या पातक्यांच्या फारीकपणा पासत. जाल्यार हो प्रश्न तांकां विचारलेलो, तुमी तयार आसात मरपाक? तुमी तयार आसात सोंसपाक? तुमी तयार आसात हो धुमाळो सोंसपाक? तांणी काय बरो जबाब दिलो, आमच्यान जाता. कॉन्फिडंट आन्सर, आमच्यान जाता. पूण जेजून म्हणलां ते भाशेन कितें मागता तें तुमीच नकळो, कितें जाता म्हणलां तेंय तुमी नकळो. आयज आमची परिस्थिती जाल्ली आसा, जाता म्हज्यान चलोवपाक, राज चलोवपाक जाता. आनी जायते जे आमकां आतां आमचेर राज चलयतात शिकलेले पासून नात, कांयच कळना पूण आमचेर राज चलयतात. कित्याक हे भाशेन ही डिलिंग्स जाल्लीं आसा. जाल्यार जेजूचेंय बीन एक डिलींग आसा. आनी जेजून हें डिलींग तांचे लागीं केलें तेन्ना तांणी म्हणलें वय जाता. नकळो आसतना म्हणलें खरें, पूण मागीर हे दोगूय भाव आनी उरलेले आपोसल सगळे बाराबर वावरून तांणी काम केलेंच. आनी जेजून मागलें तें हें, तूं पयलो जावपाक सोदता जाल्यार सगल्यांचो चाकर जावपाक जाय, सेवा करपाक जाय, जाल्यार यो मुखार. म्हणटच जें कितें तांणी मागलां जेजून दिलें, पूण दिता आसतना ताचीय कंडिशन आहा, सगल्यांचो चाकर जावपाक जाय. सगल्यांचो चाकर जायत जाल्यार जाता. आनी ते चाकर जाले. ह्या दोगांयकूय उजव्याक आनी दाव्याक मेळ्ळें बसपाक. जुआंव आनी जाकोब बसले काय ते. जेजू चीफ मिनिस्टरूय जावंक ना आनी प्रायम मिनिस्टरूय जावंक ना, पूण स्वर्गा राज्यान हो देवाचें राज ताणें बांदून हाडलें. मरणाचेर जैत वेलें पुनर्जीवन जालो. हाच्याहून व्हडली विक्ट्री आनीक ना. आतां एलिसावांची विक्ट्री जातली, मागीर सगळे सेलेब्रेट करतले, तें दुसरे भाशेन, तें कित्याक उपकारना. पूण जेजूची विक्ट्री जी आसा पातकाचेर आनी मरणाचेर सगळ्याहून व्हडली विक्ट्री. बेश्टी तोंडाचीच न्हय, पूण हें जैत पुनर्जीवनपणान दिसती पडलां. तेन्ना हे दोग जाण खंय गेले? जाकोब म्हणल्यार जेम्स, सगळ्याहून पयलो मार्तीर. आपोस्ल जे आसात 12 आपोस्ल, तांचे मदलो पयलो मार्तीर मरपाक जाकोब. आनी जुआंव सगळ्याहून निमाणो, यंगस्ट. पूण यंगस्ट आसलो पूण तो ओल्डस्ट मेलो. सगळ्याहून भुरगो आपोस्ल, पूण मरता आसतना सगळ्याहून जाणटो जावन मेलो. आनीक पवित्र पुस्तकाचीं पुस्तकां बरयलीं, जायती शिकोवन दिल्यो चिठी बरयल्यो. आनी हे पात्रांतलें पियेलो. म्हणटच एकलो दाव्याक आनी एकलो उजव्याक. जें तांणी मागलेलें तांकां दिलें आमच्यान म्हणपाक जाता. कित्याक तांणी सेवा केली, कित्याक ते हे पात्रांतले पियोवपाक तयार जाले. तर आयज तुका कितें जाय? आयज तूं कितें मागता जेजू लागीं? एक तरणाटो तरणाटें कशें, एक भुरगो भुरगें कशें, तूं कितें मागता? आनी तूं मागता तेन्ना दुबाव विरयत हेंच जेजू परतून विचारता, आर यू रेडी टू डाय? म्हणल्यार डाय डेयली टू युअर सिन्स, डाय डेयली टू युअर हॅबिट्स. थोडे वायट रॉंग हॅबिट्स आपणावपाक लागलेले आसा, डाय टू युअर हॅबिट्स. जायते पावटी आशा आसा, तुमकां जाय हें जाय तें जाय, आवय बापायक सतायतात, हें जाय म्हणल्यार जाय. डाय टू दीस, ही जी आशा आसा, डाय टू इट. तेन्ना जेजू लागीं जें तूं कितें मागता तें मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. ह्या दोगांयकूय मेळ्ळें जाल्यार आमकांय जेरूल मेळटलें. तर अशें करता आसतना आमचें मन साफ दवरुया, आमचे दोळे उक्ते दवरुया, जेजूचे कोश्टांनी त्रासांनी आमी भाग घेवया. आनी आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी, जशें आयचो दीस कितें भाशेन हो बिस्पाचो परिशद जावपाचो आसा, बिशप सिनेट जावपाचो आसा, ताचे पासत जेन्ना आमी मागता तुमकां हें वांटो आसा, यू आर पार्ट ऑफ इट. जाल्यार हें पात्र, हें न्हाण घेवन
आमी आमची पवित्र सभा आनी पवित्र सभेचो भावार्थ फुडें व्हरूंक तयार जावया.